नमस्कार आणि येवकार तुमकां गोवा 365च्या मोरयार हे कार्यावळीन. चवथीचे खाशेलेपण म्हटल्यार सजावट. कळंगूट बागा हो सुदारीत गांव अशें असले तरी ह्या गांवांत आपली परंपरा अजुनूय तिगोवन दवरल्या. चवथ आनी हेर पारंपारीक सणा वेळार हांगाचे लोक आपल्या सांस्कृतीक जायजाचें दर्शन घडयतात. पळयात चवथी निमतान केल्ली सजावट. तर ही वर्साच्या वर्सा सांस्कृतिक परंपरा करता आणि हे आपोल कमीत कमी 200 आपोल बांधलेले आहा. फेणे 10-15 फेणे केळेचे, तशेंच हे घड दुसरे बेड्याचे हे आणि ह्यो दिवले पळय आहा न्हू, त्यो कमीत कमी 10-15 वर्सां जाली माझे सांस्कृतिक हे चालूच आसता. आणि हांवें कलाकारांसून प्रायज घेतलेलो आहा, प्लस पंचायतीसून प्रायज घेतलेलो आहा, मायकल लोबो कडसून प्रायज घेतलेलो आहा आणि शांतादुर्गा मंदिरा कडसून बी प्रायज घेतलेलो आहा. की ह्या वर्सा हांव कंप्लीट कोरोना सुद्दां आसून तरी हांवें म्हाजें हें केलां, माटी बांदून सगळें केल्लें आहा. आता कितले वर्सां जाले तूं हे लायटीचे सोडून कमीत कमी 30 वर्सां जाली. म्हाज्या बापायन केल्ल्या उपरांत आमी हे चालूच दवरला की हीच वर्साच्या वर्सा अशीच म्हाजी माटी, अशीच दिवल्यो आणि हे सगळे मुकुट भांगराचो पासून आसा, कळ्ळें. परत वस्तू भांगराच्यो घातलेल्यो आहा आणि सगळे पळय दिवल्यो कश्यो चकाचक केल्ल्यो आहा पळय. की कितक्या वर्साच्यो, कमीत कमी 40 वर्साच्यो दिवल्यो आहा. आणि परत वरून दुखळो डॉक्टर दुखळ्याचो बापू येवन म्हाका प्रायज दिवन गेल्लो आहा की तेणी दिवले पळोवनूच, म्हणजे ह्या दिवल्यांक कितली वर्सां जालीं पळय, कश्यो चकाचक आसा. ही पळयात बाळीच्या रायकर फॅमिलीची आगळी वेगळी चवथ. ही फॅमिली तशी कल्पक कलाकारिते खातीर फामाद. संद मेळत तेन्ना कला आविष्कार करपाक तांकां खोशेच मेळटा. चवथीची परब जाल्यार तांच्या खातीर पर्वणीच. 1.5 दिसाच्या गणपती मुखार दर वर्सा एका परस एक आकर्शक देखावे तयार करप हें तांचें खाशेलेपण. मजेची गजाल म्हटल्यार गणपती 1.5 दीस, पूण लोकांक देखावो 5 दीस पळोवपाक मेळटा. हे कलात्मक दायज सांबाळपी रायकार कला जपसपाचो इतिहास सांगता. आम्ही कितलीशी वर्सां रायकार फॅमिली हे ट्रिक सीन करतात, वर्सान वर्स ट्रिक सीन करतात. कोरोना असून सुद्धा आम्ही गेल्या वर्सांनी ह्या वर्सा आम्ही सीन केल्ले आसा. आणि हे सीन पळोवपाक कुंकळे, सावरकट्यार, ओसोलना, बायडी, फातर्प्या, अंडे ह्या गांवच्यान लोक येता, भरपूर लोक येता. 3 स्टार्ट जाता ते रातभर बसून लोक येता. 1.5 दीस आमचो गणपती आसता, तरी पण आमी सीन हे 5 दीस दवरतात. आणि आमकां
खूप लोक म्हणतात तुमचे खूप बरे जाता. पयलीं आमचे काका आमचो दिनेश रायकार तशेंच चंद्रकांत रायकार हे सिंग करताले. तेंचे पळोवन आतां हांव शिकला. आतां मातशे आमी चेंजीस केला, कितें मुवमेंट करतात. आतां ते मोटर्स आनी हें जाले. पयलीं ते मोटर्स बी नासले, पूण तरी पूण ते सीन करताले. आतां तेंची मार्गदर्शना कडल्यान हांव आतां सीन करपाक लागला. आनी हांव खूब देव बरें करूं म्हणटा 365 चॅनलाचे, कित्याक ते वर्सान वर्स येवन आमचे हे शूट करून लोकांक आख्ख्या गोंयांत दाखयता. आणि हे तांचे फॅमिलीचे गणेश विसर्जन. गणपती हाडटना तितलीच खोशी, पावयतना तितलीच उमेद. पळयात. गणपती बाप्पा मोरया, 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 गणपती बाप्पा मोरया, मोरया रे बाप्पा मोरया रे, मोरया रे बाप्पा मोरया रे. आणि ही पाटवमयेच्या राष्ट्रोळी घुमट आरती मंडळाची घराघरात चलिल्ली घुमटारत. पाटवमयेच्या ह्या भुरग्यांनी कलेचे दायज बेस बरें राखून दवरलां. घराघरात वचून घरच्यांचो आस्पाव करून घेत आरत करप हें तांचें खाशेलेपण. म्हणूनच तर भजन आसूं वा घुमटारत, तांची जोशपूर्ण कला पुराय वाड्याक एकचारान बांदून दवरता. सान भुरगीं लेगीत कशी तल्लीन जावन भजनानंद घेता. पळयात.
चवथ ही फक्त मौज मजेची परब न्हू तर कला आविष्काराचो एक बेस बरी माची आणि एक सांस्कृतिक संद अशें म्हणूं येता. आनी जायते जण हे संदीचे भांगर करतना दिश्टी पडटात. हरमलचे युवा पिळगेनूय चवथी निमतान आंगातले कलेचो सोबीत सुंदर आविष्कार दाखयला. कोणी दोणे आनी पत्रावळीचो सुंदर वापर केला, कोणी रांगोळीच्या माध्यमांतल्यान कांय जाणांनी शिवशंकराक पितारला, तर कोणी फोलींनी जल्माक घातला. पांडुरंग, घालया सृजनाचेर एक नदर. कलेक मर्यादा आसना आणि कलाविष्काराक बंधना आसनात. कलाकार कसल्या गजाले पासून कितें करत कल्पनाच करूं नज. हरमलच्या वयल्या वाड्यारे अशीच कलाकारिता दिश्टी पडटा. लंबोदर आणि ताचे बरोबर सजावटीत दिश्टी पडटा अष्टविनायक, विनय नायक आणि ताचे फॅमिलीन मेळून केल्ली ही आरास. सजावटी खातीर वापर केला तो फकत प्रसाद खावपाच्या द्रोणांचो आणि पत्रावळींचो. कलेचो हो प्रसाद घेवया आमी ताचो आस्वाद. आम्ही 5 दिसांचो गणपती दवरला आणि हे आम्ही इको फ्रेंडली डेकोरेशन केला. हे करपाक आमकां अराउंड 8 दीस लागले, 8 ते 10 दीस लागले आणि हे करपाक आमचे सगळे फॅमिली मेंबर्सान आमचे हेल्प केले. हे आम्ही डेकोरेशन पत्रावळीचे केलेले आहा आणि हांगा तुम्ही पळोवंक शकता की अष्टविनायकाचो आमी कॉन्सेप्ट केलेलो आहा. अष्टविनायक सगळ्या फॅमिली मेंबर्स आमकां कॉन्ट्रिब्यूट करून आम्ही सगळे हेल्प घेऊन आम्ही हे पुढे सल्ले द्या करपाक आणि फाटली 8-10 वर्सां आधी आम्ही डेकोरेशन असेच करता. आणि वयले वटेन फोलींच्या आदारान पांडुरंग शेटयेन भोव परिश्रमान पिताल्ला विठ्ठल. जमनी वयले आणि वण्टी वयले सजावटी परसय कठीण आसता तकले वयली फोलींची आरास. एका पांडुरंगान दुसऱ्या पांडुरंगाची घेतलेली अनुभूती कलाकृतीच्या माध्यमांतल्यान दाखोवपाचो हो यज्ञ. घरातल्या गणपती मुखार मेघा शेटगांवकर आणि अजित शेटगांवकरांनी द्रोणापासून कल्प कशी आरास केल्या. खाशेली गजाल म्हटल्यार गणपतीचे मूर्ती फाटल्यान तांणी भोव परिश्रम घेत द्रोणांच्याच आदारान आनीक एक गणपती पिताल्ला. पळयात. आज आम्ही हे डेकोरेशन जे आम्ही पूजेक द्रोण यूज करता आमकां प्रसाद दितात त्याचा वापर करून आम्ही हे डेकोरेशन केल्ले आसा. कमीत कमी आमकां 15 दीस लागले. आणि कोणी हेल्प केलो तुमकां? आमच्या ज्या घरान माझी जी भावंडा आसा तेंच्यांनी म्हाका खूप हेल्प केले. आम्ही हांगासर गणेशची मूर्ती दाखयल्ली आसा. तुम्ही पळोवंक शकतात हांगासर हो मुकुट ताचो, तशेंच सकयल त्याचे 2 दोळे, मागीर हांगा त्याचे आम्ही सोंड दाखयल्ले आसा. तशीच हांगा त्याची माणी तुम्ही पळोवंक शकतात आणि हे त्याचे 2 कान आणि आम्ही त्याचो एक असो महाल कसो तयार केल्लो आसा. ही आमची माटोळी आमच्या काकान सगळी आमच्या रानांसून घडलेली आसा आणि बांधलेली आसा. आणि आता आमी दोळे भरून पळोवया अश्विनी शेटयेची रंग देखणी रांगोळी. बाय अश्विनी हे तशे अणभवी चित्रकार न्हू, पूण ताचे भितरली कला आणि इत्साशक्तीन तयार जालें सोबीत सुंदर रांगोळी चित्र. ओनली 2-3 कलर यूज करून व्हाईट कलर अँड ब्लॅक कलर दोन मातसो ब्ल्यू कलर फॉर शेडिंग. आणि हांवें पळयलें दोनूय तूं शंकराचे हे काडले न्हू रांगोळी, स्पेशल शंकराचेच हे काडले. ऍक्च्युली म्हाका शंकर मीन्स शंकराची मूर्ती ही खूप आवडटा. सो हा मोस्टली शंकर और कृष्ण हेच.
गोवा 365 खातीर हरमलच्यान संदीप कामोलकार. सनत कोठंबीकर. कोल्हापूरचे महालक्ष्मीचे दर्शन घेऊन आयल्या सावन त्याच्या ध्यानामनात महालक्ष्मीच भरसून राविल्ली. तिचेच ध्यान त्याच्या मनात खेळटाले आणि चवथीकडेन गणपती म्हऱ्यात सजावट करतना त्याच्या मनांतल्यान ही महालक्ष्मीच चित्ररूपान प्रकट जाली. ताका सांगात मेळ्ळो तो त्याचो भाव संगीताचो. भाविकांनी गणपती बरोबर महालक्ष्मीचे दर्शन घेतले. चला आम्ही घेऊया या दैवतांचे दर्शन आणि जाऊया पावन. आयज आमकां हांगा गणपती फाटल्यान एक बरो एक देखावो पळोवंक मेळटा. हो देखाव करपी बाब सनत कोठंबीकर. तेणें ह्या मेहनतीन हो एक सुंदर असो देखावो केला. तर सनत बाब, हांव तुका एक प्रश्न विचारूंक सोदतां. तुका हे अशी कल्पना कशी कितें आयली ह्या देखावाची? म्हणजे ती हांवें एक महालक्ष्मीचो, कोल्हापूरची महालक्ष्मी देवी ती, तिचो असो देखावो तो. तेजेर तो हांवें असो एक फोटो पळयलो तिचो. सो मागीर म्हाका तशी ती कल्पना येयली की ती अशी फाटल्यान धरून तसो देखावो करचो म्हणून. हो सनत आणि हो तेजो भाव संकेत. तर हो देखावो करपाक सादारणशे तुका कितले दीस लागले? एक म्हयनो लागलो. म्हणजे हांवें ती केल्या, तिचे मुखे आसा ते सगळे मातयेचे. म्हणजे तिका कोण्याक दोरी बांदली, सामकी घट्ट दोरी बांदली आणि तेजेर माती थापून हे केली, अशी मुर्ती केली तिची. सो ती सुकपा खातीर एक म्हयनो लागता म्हणून ती हांवें अशी 1 जुलयानूच स्टार्ट केल्ली करपाक. मागीर तिका साडी बी घातली, न्हेसयली आणि एक तो फाटल्या हेचे थर्मोकोलाचे केले. सादारणसो सुंदरसो देखाव करपाक तुका कोणी कोणी हेल्प केला? कारण हे काम एकट्याचें न्ही, इतलें बरें काम एकट्याचें. तुका सादारणसो कोणी हेल्प केला हें काम करपाक? म्हणजे म्हाका सगळ्यांनीच हेल्प केलो आमच्या घरांतल्यांनी. म्हणजे कशें मातशें हें सारकें, म्हणजे ती जिगी लावपाक, मागीर ती साडी मातशी कट करपाक कितें, आनी पेपर लावपाक, सगळें हें लावपाक तेंच्यांनी सगळ्यांनी हेल्प केला म्हाका. सनत, संकेत आणि त्याच्या ह्या सगळ्या फॅमिली मेंबरांनी मिळून, सगळ्यांनी मिळून हो एक असो सुंदरसो असो देखावो तयार केला. चौदा विट्या आणि 64 कलांचो प्रेरणास्तोत्र म्हण ज्याची आराधना करतात ते विद्येचे दैवत शिक्षकांकूय प्रेरणा दिता आसतलेच न्हय. राजकारणात आशिल्लो मुख्यमंत्री पदा मेरेनचो शिखर गाठलेलो हाडाचो शिक्षक लक्ष्मीकांत पार्सेकार हाचे हे आराध्य दैवत. पार्सेकार बाब सांगतात आपल्या दैवताविषयी. वर्ष पद्धतीप्रमाणे ओनूय एक पारंपारीक पद्धतीन आमचे कडेन गणेशोत्सव सुरू जाल्लो आसा. गणपती उत्सव हो सगळ्या जनतेकच प्रेरणा दिणारो आसता. वर्षभर तिची वाट अत्यंत आतुरतेन पळयणारे आमी. अशें म्हणटात की 14 विद्या आणि 64 कला हेचे दैवत, सगळ्या गोष्टींनी प्रेरणा देणारे आदर्श असे दैवत
आमचें खंयचेंय काम आमी सुरू करतले जाल्यार श्री गणेश पुजनूच आमी करतात. हे वर्षभरांतलें आसता, पूण भाद्रपद म्हयन्यांतली चतुर्थी ही खास आसता, ज्या दिसा गणपतीचो जन्म जालो अशें आमी मानत आयिल्ले आसात. आनी त्या दिसा संपूर्ण गोव्यांत, कोंकण पट्टींत मोठ्या प्रमाणार मोठ्या उत्साहान हो सण साजरो जाता. घरोघरी तर जातात, सार्वजनीक स्वरुपानूय जाता, पूण घरोघरी जो जाता तेतून जो आनंद आसता, कुटुंब सगळीं एकठांय येतात आनी आरास आसात, डेकोरेशन आसात, माटोळी आसात, प्रत्यक्ष मूर्ती हाडप, पूजन करप आसात, हें सगळेंच वैशिश्ट्यपूर्ण जाता. अंदू आमचे कडेन जर हें डेकोरेशन पळयलें जाल्यार पताकांचें डेकोरेशन विशिश्ट पद्दतीन आसा. म्हणजे कितले दीस ताका लागतात, म्हणजे तरूण मंडळी जी आयची तरूण मंडळी तेतूंत इंट्रस्ट घेता. आमी भुरगेपणांत आमीय घेताले. पोरूंचे बखार अंदू ना, अंदू वेगळें आसा. आनी अंदू पार्सेकारा कडेन कितें आसा हें पळोवपाची उत्सुकता अनेक जाणांक आसता. अंदू आमचो पारंपारीक गणपती थोडोसो बदल जाला अशें म्हाका दिसता. म्हजो चलो हो फायन आर्ट ग्रॅज्युएट, आनी त्यामुळे ताणें आपल्या एका मित्रा कडल्यान ही मुर्ती हाडल्या. त्यामुळे मातशें तिचो बसपाची जी ठेवण आसली ती अंदू बदलल्या, पण मुर्ती सुबक जाल्ली आसा. फोंड्याचो नंदादीप नायक असो कलाकार, तोय BFA ग्रॅज्युएट आनी कला म्हणून जोपासणारो तो. म्हणजे स्वता मुर्ती घेवन तो हांगा इन्स्टॉल करपाक आयिल्लो रात्री. म्हणजे पयशां खातीर न्ही, आवड, उमेद. म्हाकाय कौतूक दिसलें ताचें. नंदादीपा कडल्यान काही हांवें म्हायती घेतल्यो. नंदादीप हो एक मुर्ती पूर्ण जाली की दुसरें हात घालता असलें हांवें केन्नाच आयकूंक नासलें. म्हणजे श्रावण म्हयन्या पासून श्रावण म्हयनो सुरू जावच्या पयलीं सुद्दां ताची मुर्ती एक एक वता. एक पूर्ण जाली की दुसरें हात घालप, दुसरी पूर्ण जाली की तिसरें हात घालप. आनी आयची कार्यावळ हांगा सोंपता. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.